ख्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचे ह्या विशेष फेस्ता वेळी 3 विशयांचेर आमी नियाळ करयेत. पयलीं जावन आयच्या फेस्ता विशीं सुम्यान जेजूच्या स्नानाची परब करता आसतना हाच्या विशीं नियाळ करयेत. ह्या बाळका जेजू विशयांत नियाळ करयेत. हे दोनूय सण आज ध्येय वाक्य जावन मिसलेल्या ह्या विशयाचेर हांव थोडें चिंतन करूंक तुमचे संगी आसा. बरवश्यान मागया, मागण्याची कुटुंबां बांदया. बरवश्यान मागया, मागण्याची कुटुंबां बांदया. 2 विशय आसात हांगासर. बरवश्यान मागया. मत्तेवाचो वांजेल 7वो अध्याय 7वें वाक्य असें आसा, मागा तुमी घेतल्यात. मागा तुमी घेतल्यात. हें सत गी, हें नीस गी. आमचो अनुभव सांगता की साबार फावटी आमी मागलां आनी मागलां आनी मागलां, पूण आमकां मेळोंक ना. हो तर आमचो अनुभव जालो तर मागा तुमी घेतल्यात म्हणजे निजायकी सत गी. आमकां तर मेळो ना हर एक पाटी मागिल्ल्या वेळार ताचो अर्थ इतलोच, मागणें काम करिना. प्रेयर डज नॉट वर्क. समानांतर थोडे उदाहरण हांगासर दी जाय पडटले. पॅरलल एग्जाम्पल्स. एकलो इंजिनियर आनी तो एक संको बांदता आनी उद्घाटन करतनाच संको कोसलोन पडटा आनी हो इंजिनियर हें तीर्मान घेता, इंजिनियरींग काम करिना. इंजिनियरींग डज नॉट वर्क. इंजिनियरींग काम करिना या हो इंजिनियर सोमाना सरको ना. ताणें इंजिनियरिंगाक थोडी नियमां आसात ती पाळूंक नात. Not that engineering does not work. This particular engineer is a bad engineer. He has not followed the laws of engineering. Engineering आसचे नियमां ताणें पाळूंक नात. आनी एक उदाहरण दिता. धाकटे पिडेस्ताक ऑपरेशन थिएटराक ऑपरेशन करच्याक आपोवन व्हरता आनी ऑपरेशन करता करताच हो पिडेस्त मरोन वयता आनी तो धाकटेर म्हणटा की मेडिसीन डज नॉट वर्क. हे मेडिसीन कितें आसा तें काम करिना. वैगी मेडिसीन काम करता हो धाकटेर सोमाना. कित्याक ताणें मेडिसिनाची थोडी नियमां आसात ताणें पाळी जाय आसलीं, भोवशा ती पाळूंक नात. मेडिसीन वर्क्स बट ही हॅज नॉट फॉलोड द लॉज ऑफ मेडिसीन. ही इज अ बॅड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. आनी आतां परतून फाटीं येवया. हांवें मागलें आनी मागलें आनी परत मागलें, पूण म्हाका मागिल्लें मेळ्ळें ना. देखून मागणें काम करिना. न्हय काम करिना, मागणें काम करिना, पूण हो मागतलो सरकना. ताणें मागण्याची नियमां भोवशा पाळूंक नात. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कशें इंजिनियरिंगांत ताचेच नियमावळी आसा, कशें एका मेडिसिनाक एका डाक्टरान ताचीच म्हणली नियमावळी आसात ती पाळी जाय, तशेंच मागण्याकय ताचीच म्हणली नियमां आसात आनी ती ताणें नियमां पाळूंक जाय. सकट नियमां सांगूंक आज अवकाश ना, तरी तांचे पैकी एक नियम तुमच्या मुखार दवरता. अति मुख्य जावन आसचें नियम तें मागण्याचें. आनी तें जावन आसा, आमी मागता आसतना
बरोवशान माग जाय. मागतल्या थंय बरोवसो आसूं जाय. One who prays should have faith. मार्कसो वांजेल 6 अध्याय अशें सांगता. ताच्या सुसवा गांवांत कसलेंच अजाप ताका करूंक जालें ना, कित्याक थंयसर बरोवसो नातलो, विश्वास नातलो म्हणून. खंयसर विश्वास ना, खंयसर बरोवसो ना, खंयसर पातयेणी ना, थंयसर अजापांक घडोवंक साध्य ना. मातेवाचो वांजेल 21 अध्याय अशें सांगता. तुमी भावार्थान कितें सक्कट तें मागतात तें सर्व तुमकां मेळटलें. ऐका, तुमी भावार्थान कितें सक्कट मागतात तें सर्व तुमकां मेळटलें. पूण मार्क अशें सांगता आपल्या 11व्या अध्यायांत, तुमी तुमच्या मागण्यान कितें आशेतात तें तुमकां येदोळूच मेळ्ळां म्हणून तुमी विश्वास दवरूंक जाय, तेन्ना तें तुमकां खंडीत मेळटलें. पळया, मातेव सांगता तुमी भावार्थान कितें मागतात तें तुमकां मेळटलें. मार्क अशें सांगता तुमी कितें मागतात तुमकां येदोळूच मेळ्ळां म्हणल्यार बरोवशान तुमी मागूंक जाय, तेन्ना कितें तुमी मागतल्यात तें तुमकां फावो जातलें. जाकोबाचें पत्र 1 अध्याय 5वी तावन 8वी वळ अशें सांगता. तुमचे मदें कोणायकी जानवाय ना तर तो देवा लागीं मागूं. देव समेस्त मनशांक उपगन आसतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान तुकाय तो दितलो. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तुवें मागूंक जाय, कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्याल हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी, तसल्या दोडामन्याच्या आनी चंचल चलीच्या मनशाक सोम्यातावन आपणाक कांयच मेळत म्हूण चिंचे नाका. म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोण मागता ताणें विश्वास दवरूंक जाय, ताचे थंय बरोवसो आसूं जाय. कोण दुबाव करता मेळटा गी ना गी म्हणलें तसल्या कितेंच मेळचें ना. पळय चिंतया, आज तुमी एक पट्टी केली आनी हांगासर आयल्यात, पोंच शेतां गायल्यात आनी बाळका जेजू लागीं मागलें म्हाका ह्यो 5 संगती खंडीत जावन तुवें दी जाय म्हणून. आनी तुवें घरा वयच्या फुडें एक एकच जारी जाल्यो. हरयर तुवें इसारिल्लें कितें आसा तें सोर त्या दिसा तुका मेळ्ळें. अजाप जायत की तुका? कित्याक अजाप? तूं मागल्लें तुका मेळटा म्हणल्यार बरोवशान मागल्लें तर कित्याक अजाप? तुका कित्याक अजाप जालें? खंडीत जावनी आमकां कितें मागतलें तें मेळटा म्हणल्यार बरोवशान आमी मागूंक जाय. अशें केल्यार मात्र आमी खंडीत जावन संगीत मागा तुमी घेतल्यात. आनी हें जावन आसा पयलो विशय, बरोवशान मागया. दुसरें जावन आसात मागण्याची कुटुंबां बांदया. 3 तरांची कुटुंबां आमी पळयता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. पयलें जावन आसा मागणेरजार सण सोडल्लीं कुटुंबां. आमच्या समाजांत आमी पळयता मागणेरजार सण सोडल्लीं कुटुंबां. आनी थोडीं आसात मागतेलीं कुटुंबां, मागचीं कुटुंबां, मागतेलीं कुटुंबां. आनी तिसरें जावन आसात मागण्याची कुटुंबां. व्यत्यास इतलोच, मागण्याची सण सोडिल्लीं कुटुंबां आज चड सण जावन येतात ते आमी पळयता आनी अनुभव करून आसा. पूण थोडीं आसात तीं जावन आसात मागतेलीं कुटुंबां. सकाळीं मागणें, दोनपरां मागणें, सांजेर मागणें आनी न्हिदच्या फुडें परतून मागणें. सबार मागणी, मागणी आनी मागणी. तरी पूण अर्थ नासतना मागूनच वेता. बायपाट कितें केल्लें आसा तें आमी सांगून वेता. मत खंय आसता तरी पूण आमी तोंडान कितें उलयता, कितें सांगता ताचे अर्थ करिनासतना आमी मागून वेता. असलीं खंडीत जावन आमची कुटुंबां जावंक नजो, मागतेलीं कुटुंबां न्ही. असलीं जाल्यार तर आमी मागतेले जाताले. म्हाका तें दी, म्हाका हें दी,
म्हाका तें फावो कर, म्हाका हें जोडून दी. आमी मागतेली जाता. आमी मागतेली न्ही, आमी मागण्याचे जायचंय. त्याच खातीर एक सुंदर एक काणी सांगता तुमकां. पलाण्या गांवांत आसलेलें एक कुटुंब, आनी त्या कुटुंबांची येताली आवय, पूत आनी सून. हर एका कुटुंबांत पळयता आवय आनी सून सांगाता मेळ्ळी तर आसात तर थंयसर कितें म्हणी चड उणें सोमा पडना दोगांयकी. ह्या कुटुंबांतय अशेंच. सुनेक आवयचें तोंड पळयल्यार जायना. सकाळीं उठून ताणें सुरू करचें आसलें, तूं सैतान म्हातारी, तुजेर शिराप पडो जाय, तूं मेल्यार बरें आसलें, तूं शीदा यमकोंडा वेताय, अशें शिरापच शिराप तिचेर. तांगेर एक कीर आसलो. हो कीर हर एक दीस आयकून 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 ताणें बायपाट करून सोडलें. सकाळ ताणेंय उलोवचें तशेंच, तूं सैतान म्हातारी, तुजेर शिराप पडो जाय, तूं मेल्यार बरी आसली, तूं यमकोंडा गेल्यार बरी. हेंच किराचें. ही सून कशें 9 वरांचेर ऑफिसाक वता, तिका आयकून आयकून पुरो. ती गेल्लीस किरान सुरू करचें, तेंच तूं सैतान म्हातारी, मोर जाय, यमकोंडा वेते. आयकून पुरो जावन देदेस्पर जावन ती एक दीस विगारा लागीं गेली आनी सांगूंक लागली, आनी जायना अशेंच जाल्यार हांव पिश्यांच्या आस्पत्रेक सर्व जाय पडत, म्हाका कितें म्हणी करना आनी तें वाचया म्हणून. आनी विगारान सांगलें, पळया म्हजे लागीं एक कीर आसा, तुज्या किराक आनी म्हज्या लागीं सोड 1 म्हयनो, आनी म्हज्या किरा सांगता आसूं दी. म्हजो कीर सक्कड मागणी शिकला, आनी हो कीर मागणी म्हणची पळोवन ताका तोय शिकतलो. तशेंच केलें. तिणें किरा काडलें आनी विगाराच्या किरा सांगता सोडलें. 1 म्हयन्या उपरांत पुरो मागणी शिकलो. ताचे उपरांत घरा व्हेलें आनी कीर बदललो, पूण सून बदलल्या गे. सुनेचें तेंच रजार सकाळीं उठून, तूं सैतान म्हातारी, तूं मोर जाय. तितलें म्हणटना कीर, आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया, तूं यमकोंडा वचो जाय, उज्यांतला आसूं जाय, आयक आमचें मागणी येसुमिया. पळय अशें थोडे फावटी आमची मागणी अशेंच किराच्या मागण्या भशेन बायपाटा. अर्थ करिना हांव, कितें सांगता हांव ताका अर्थ ना. हेंच म्हणचें हांवें मागचीं कुटुंबां. पूण मागचीं कुटुंबां न्हय, आमी मागण्याचीं कुटुंबां जाय. मागण्याचीं कुटुंबां जालीं म्हण कशें कळचें, थोडीं लक्षणां सांगता. एका कुटुंबांत भक्तेक मागण्याक आसरो आसा, थंयसर जागो आसा. आल्तारीक प्रमुख जागो आसा, थंयसर वांजेलाक इल्लो जागो आसा. तें जावन आसा मागण्याचें कुटुंब म्हणून दिसचें बाह्य तुमकां एक प्रदर्शन. दुसरें जावन खंयच्या कुटुंबांनी बोगसाणें आसा, सोडदोड आसा, एकामेकाचो मोग आसा, सुकुल्ल्यांक बक्षणाय आसा, तें कुटुंब जावन आसा मागण्याचें कुटुंब. तिसरें जावन आसा खंयच्या कुटुंबांत तृप्ती संतृप्ती आसा, वस्तूंचो लेका वर्त मोग आशा ना. फाल्यां कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें पांगुरचें, अशा विशयान खंत ना. बर सगळो सोमयाचेर सोडला आनी आसल्ल्यांत दादोशी पेज जावं दी, शीत जावं दी, जेवन आसात. तीं कुटुंबां मागण्याचीं कुटुंबां जावन आसात. सबार फावटी आमी पळयता आमचीं कुटुंबां लेका व्हरतो हुस्को, लेका व्हरती कंत, कितें खावचें, खंयसर पुंजावन दवरचें, आमच्या फुडाराक कितें दिवचें, आमच्या भुरग्यांक कशें बसचें, कशें शिकोवचें, खंयसर ताका सीट मेळत, हाच्या विशयान कंत. अंबिगरा चौडय्या म्हणलो कन्नड कवी आसा, आनी त्या कवीन एक सुंदर एक कवन लिखलां. आनी तो कवनांत म्हणटा की, बडतनदी उंबुआ चिंते, पोटाची भूक सांबाळची कंत. बडतनदी उंबुआ चिंते, उणला आदडे उडुआ चिंते, कितें न्हेसचें गे म्हणोन. उडला आदडे इडुआ चिंते, खंय दवरचें, एक गरज जाय न्ही गे.
ಇಡಲಾದೆಡೆ ಹೆಂಡಿರ ಚಿಂತೆ ಕಾಸರ್ ಸಾಯಿಸ್ರೆ ಮಣೋನ್ ಹೆಂಡಿರಾದೆಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ಮಕ್ಕಳಾದೆಡೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ ಬದುಕಾದೆಡೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ ಕೇಡಾದೆಡೆ मरणದ चिंते पळण्यातावन पेटेक पावता भशेन आमकां अशी कसली पिडा कंत कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें खंयसर रावचें हाचे विशीं एका वडाच्या रुखार रस्त्या देगेर आसलेल्या वडा रुखार दोन सुकणीं आसलीं व्हडलो भाव आनी धाकटो भाव आनी एक दीस थंयसर सोलून वयच्या लोकांक पळोवनूच आसलीं सुकणीं धाकटो भाव व्हडल्या भुरग्या लागीं व्हडल्या धाट्टू लागीं विचारूंक सोदूंक लागलो धाट्टू पळय ह्या सकड लोकांची तोंडां पळय मुस्कारां पळयल्यार खंतीन आसात कितेंगी खंतीन तोंडां अशीं फुगोवन वेतेस्त आसात कित्याक अशी खंत तांकां देखून व्हडलो भाव म्हणालो धाकट्या लागीं आळे बाबा भविश्य तांकां तुका आनी म्हाका सरकार एक देव आसा पळय पोसूंक भविश्य तांकां ना घी म्हण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सबार फावटी आमकां देव आसा की तो पळयतलो तो आमकां पोसतलो ल्हान भुरग्यांक आसली कंत ना हांवें सांगलें पयलेंच प्रस्तावनाचेर तांकां कंत ना कित्याक तांकां बापाय आसा म्हूण गोत्त आसा आनी तांकां आवय आसा म्हूण खबर गळोन हाडचो बापाय आसा गळोन हाडिल्लें रांदून वाडची आवय आसा व्हडलें भुरग्याक सारकें समजता त्याच खातीर तांकां कंत ना आमकां कंत कित्याक म्हळ्यार आमी जियोवचे आमकां कितले काल आसात आमकां इस्कॉलान शिकोवन दिल्लें 3 कालಗಳಿವೆ म्हणून भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल आमी वडांनी जियोवचे 3 ह्या काळांचेर भूतकालांत जाय की भूतकाल आमकां अंटोन पाटी येवचें आमचें जिवन आसचें आमी पाट्टी कितें केलां कितें मेळोवं ना तें चिंतून आमी जिवन करगून घेवचें आनी वर्तमान काल आतांचो काळ तो आनी उरिल्लो वेळ कितें आसा तें फुडें कितें येवचें आसा नातल्लें आतांच घेवन आमी कळवळचें जावन आसा त्याच खातीर आमकां कंत भुरग्यांक 3 काळ नात तांकां असो एकच एक काळ वर्तमान काल आतांचो प्रस्तुत काळ आनी त्याच खातीर एक भुरगें तशें जियेता आमी देवाचेर पातयेणी दवरूंक जाय आनी 4थें लक्षण जावन आसा एका कुटुंबान एकामेकाचो हुस्को आसा एकामेकाचो मोग आसा एकामेका खातीर त्याग आसा तें जावन आसा मागण्याचें कुटुंब तें जावन आसा देवाक लागशिल्लें कुटुंब थोड्याच वर्सां आदीं 2 वर्सां आदीं सुरतकाल आसलेल्या एका क्रिस्तवाच्या कुटुंबाक हांवें भेट दिली थंयसर 6 जाण ते बाबाव सुमार एक 4 एकरे जागो आसा काजूचे झाडां आसात माड आसात माडयो आसात आनी थंयच लागसार तांचें घर हांवें विचारलें तुमचीं घरां आसात वय तुमचो जागो कितलो गे म्हणून आनी तो म्हणा लागलो म्हाका आमच्या जाग्याची कितलो म्हणून आनी खबर ना आसूंक एक 3-4 एकरे जागो आसा तरी पूण आमच्या जाग्याक कसलें कंपाउंड गोड वॉल या दोरोना कित्याक आमच्या 4 जाण बाबावां मदें आमकां बरी एक विशय आसा आमी खंयचेंय खंय आसल्यार कोणच्या रुखाचें जाय तरी आमी काडून व्हरयेत कितें पडलें तरी आमी विसरून व्हरयेत रास घालूंक न्हय विकूंक न्हय घराक कितें करसाक जाय तें सगळ्यांनी व्हरयेत हो जागो म्हजो हाका हांवें उदक घाल्लें ही रोंपी हांवें रुतां केल्ली म्हूण कोणेंच सांगचें ना आमी अशें चिंतलां आमी दोरे बांदचेच नाकात आमी सांगाता जियेवया म्हणून मोगाच्या भावानो भयणीनो थंयसर मागणें आसा की म्हण विचारी नाकात त्या कुटुंबान मागणें करतात की व्हडले सवाल विचारी नाकात तांची जिणी पळया तांचे चिंता पळया
आमकां दोरे नाकात, आमी संगताची येवया, आसले वांटून जेवया, वांटून खाया. हें जावन आसा चिंताप, हें जावन आसा जिवीत. असलें जिवन आमी केन्ना सरताव, थंयसर आमची खंडीत जावनी कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जातलीं. असले विशेश भाग आमकां समेस्तांक फावो जावं दी म्हूण ह्या फेस्ताच्या दिसा आमी देवा लागीं मागून घेवया.